नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वट्ट 2 वर्सां उपरांत पर्यटन हंगामाचे पयले चार्टर्ड फ्लायट देंवले गोंयांत। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन पर्यटकांचे केले आदरातिथ्य। वजन माप खात्यान केळशीच्या गॅस एजन्सी गोदामाचेर घातली धाडीन 50 परस चड बेवारीस स्थितींत उडयल्ले सिलिंडर केले जप्त। बायलांच्या गिरावाचो तपास बेगीन जावपा खातीर सरकारान दिले बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाक लॅपटॉप 2 बुलेट प्रूफ पुलीस गाडयांचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले उक्तावण। सरकारान नोटीचेर छापची गणपती आनी लक्ष्मीची चित्रां आम आदमी पक्षाचो मुखेली अरविंद केजरीवालाची अजब मागणी। आनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी आपले घरकान्नी वांगडा मनयलो दिवाळी पाडवो। राजभवना वयले गोशाळेंत व्हडा उमेदीन केली गोरवांची पुजा। आता पळोवया खबरो विस्तारान। कोरोना महामारीच्या वट्ट 2 वर्सां उपरांत पर्यटन हंगामाचे पयले चार्टर्ड विमान काझाकिस्तानांतल्यान 180 प्रवाशांक घेवन मंगळारा गोंयांत दाखल जाले। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचे आगमन जाल्या उपरांत तांकां येवकार दिलो। आमी काझाकिस्तान आनी मॉस्कोच्यान दर सप्तकांतल्यान 4 ते 5 विमानां लँड जातली अशी अपेक्षा करता। विजाच्यो समस्या बेगीनूच सुटाव्यो जातल्यो। यूकेच्यान ह्या पर्यटन हंगामाक पर्यटन येतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले। तशेंच दाबोळी विमानतळ सुरूच उरतलो अशें उतर गुदिन्होन ह्या वेळार दिलें। आंतरराष्ट्रीय पर्यटन गोंयांत दाखल जाल्ल्या कारणान फाटली 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून बंद आशिल्ल्या धाकट्या हॉटेलांचो आतां वेवसाय सुरू जातलो अशी आस्त आसा। I am very happy that the first charter flight from Kazakhstan has landed, and very soon from November 3rd I think Aeroflot is going to get flights from Russia. Thereafter we are going to have flights from UK as well. The issue as far as e-visas are concerned is being sorted out very shortly, so you will have even more flights coming from elsewhere. So charter flights are going to have become a reality from today. I was very happy to welcome the first passengers because Dabolim being my constituency, I have a special affection for Dabolim naturally, and I can assure one thing, for all those propagandists and ads against Dabolim or spreading propaganda for those spreading that Dabolim will close, it is not the case at all. The first flight landed in Goa today with 180 passengers. The flight is from Kazakhstan, and this is the first flight after the pandemic, the post-pandemic, and everybody are excited, including all the suppliers of Goa, the hotels, the tour operators, all the vendors, everybody excited because of after a 2-year-long gap, the first flight is landed today, and we will be having approximately 4 flights or to 5 flights a week into Goa from Kazakhstan as well as from Moscow included, and together we would do around approximately 120 flights this particular season. पर्वरेच्या गॅस सिलिंडरांनी कमी गॅस मेळपाची धक्कादायक घडणूक मुखार आयल्या उपरांत बुधवारा वजन माप खात्यान वेर्णेच्या गॅस एजन्सी गोदामाचेर धाड घातली। ह्या धाडीन 50 परस चड बेवारस स्थितींत उडयल्ले सिलिंडर जप्त केल्यात। तशेंच आनीक 2 गाडयांतल्या सिलिंडराची तपासणी सुरू आसा। गोंयांत सिलिंडरांतल्यान गॅस चोरपी टोळी कार्यरत आसा आनी लोकांनी गॅस सिलिंडर विकत घेतना वजन करून घेवचें अशें आवाहन वजन माप खात्याचे अधिकारी नितीन भूषण हांणी परत एक फावट केलां। शराई पंपाच्या ऑपोजिट आमी एक बोलेरो हाडिल्ली, तांच्यान एक बोलेरो भितर येयल्ली हांगा। सो ताका फॉलो करीत करीत आमी हांगा पावले। गाडयेचो ड्रायव्हर पंक्चर काडटा
आमी आमकां वॉट यू कॅन से आमकां हे करून तो झाडांनी धांवलो पळय. इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. रायट नाव वी हॅव सीज द व्हेकल. वी विल बी चेकिंग द वेट ऑफ द सिलिंडर. Only after checking the weight of the cylinder we will be able to let you know. If you see the surrounding, you might have seen the cylinders falling in such a shabby condition, and all are filled, half filled, full filled, quarterly filled. We have informed the company, we have informed our head office, and we are carrying out the investigation. Now we'll be checking the weight of the cylinder, and after that we request every household people to take the delivery of the cylinder only after payment of the cylinder in front of you. All the gas agencies should carry a weighing scale as per rule 18(8), and all the company are provided them with the weighing scale. First, before checking the weighment of the cylinder, you check the weight, the weighing scale is verified or not. Ask them to show us the verification certificate issued by the Department of Legal Metrology. Then you take the weighment of the cylinder. Tare weight is always at the tare weight is always mentioned in the yellow part, plus 14.2 for domestic and 19 kilo for commercial. 14.2 plus tare weight should be the weight we should be shown on the weighing scale. बायलांचे गिन्यांव आनी गुन्यांव फाटो हांचे मदीं बरें कम्युनिकेशन जावचें म्हण सगळ्या बायला पुलीस स्थानकांतल्या महिला पुलीस कॉन्स्टेबलाक लॅपटॉप दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अशें केल्ल्यान बायलांचे गुन्यांव सोदून काडपा खातीर ताजो उपेग जातलो अशें मुख्यमंत्री सांगता. त्याच बरोबर गोंयांत 2 बुलेट फ्री व्हेकल हाडिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयच्या 3 कार्यक्रम आमचे DGP, SP आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचो सगळो स्टाफ प्रेझेंट आसा. गोंयांत 3 कार्यक्रम, एक बुलेट रेजिस्टर्ड व्हेकल, 2 व्हेकल जो आमी आज लॉन्च केले किंवा इन शॉर्ट आमी पुलीस डिपार्टमेंटान केल्यो. सदांच आमकां प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटान जेन्ना VVIP देताले भायल्या स्टेटींतल्यान आमकां हायर करून हाडच्यो पडटाले. इट्स कंटिन्युअसली लॉंग 2019 आमी डिसिजन घेतलें आनी 2 व्हेकल्स हाडपाचें डिसिजन घेतलें. ताज्या उपरांत ज्यो हाडल्यो आनी बुलेट रेजिस्टर्ड करपा खातीर दवरलेल्यो त्यो आज आमी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटा कडेन सुचोवन केल्यो. सो दॅट VVIP जेन्ना येतले आमकां भायल्या स्टेटींतल्यान बुलेट रेजिस्टर्ड व्हेकल हाडच्यो पडच्यो ना. दॅट इज वन. सेकंड, इट इज अ स्पेशल ब्रांच फेलियर. गोवा पुलिसाचो जो स्पेशल ब्रांच फेलियर आसपाक जाय आशिल्लो तो आजून नाशिल्लो. तो आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान स्पेशल ब्रांचीन रेडी केलो. ताजे आज आमी लॉन्चिंग केलें. त्या बद्दल हांव स्पेशल ब्रांच SP आनी DGP ह्या दोगांयचें खूब खूब अभिनंदन करता. तिसरें आमचें कॉफी टेबल बूक ऑफ आवर पुलीस डिपार्टमेंट, जे खूब पयलीं म्हणजे तेंचे हिस्ट्री फ्रॉम पोर्तुगीज रिजीम टू टील डेट, वेगवेगळे हिस्ट्रीन जे पोर्तुगीज रिजीमच्या पासून पुलीस सर्विसीस गोंयांत कश्यो आशिल्ल्यो टायम बींग सद्या तयार केला. अजूनही अपडेट करपाचें आसा काही बाबतीत. बट आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर माय एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट फॉर द नायस कॉफी टेबल बुक. आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट तो कार्यक्रम इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द लॅपटॉप फॉर द वुमन्स पुलीस स्टेशन्स. ऑल टुगेदर सगळ्या वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर आमी लॅपटॉप तांकां डिस्ट्रीब्यूट केले, स्पेशली फॉर द वुमन्स क्रायम आनी क्रायम ब्रांच हांकां दोगांयकूय मेळून कम्युनिकेट करपा खातीर आनी वेगवेगळ्यो क्रायम्स ज्यो जाता त्यो डिटेक्ट करपा खातीर निर्भया स्किमीच्या अंतर्गत आमकां लॅपटॉप दिवपाचे आशिल्ले. त्या निर्भया स्किमीच्या अंतर्गत आज आमी लॅपटॉप डिस्ट्रीब्यूट केले. त्या बद्दल हांव परत एकदां म्हणजे डे बाय डे अपग्रेडेशन इन द पुलीस स्टेशन्स हे सातत्यात आमी पुलीस होम डिपार्टमेंटात अपग्रेडेशन करीत आसा. आयज 2 तरेन, एक इज अ बुलेट रेजिस्टर्ड व्हेकल and under the Nirbhaya scheme, distribution of the laptop for the police station to detect the different crimes. त्याबद्दलही हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतीत पुराय देशात 1 नंबर आसपी गोवा पुलीस आसा. त्याबद्दलही हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि निश्चितरित्या आयचे कंबायनली 4 कार्यक्रम आणि हाज्या उपरांत जावपी VC विथ द होम मिनिस्टर. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान बुधवारा प्रधानमंत्री मोदी आणि केंद्र सरकाराक भारताच्या चलनाचेर गणपती तशेंच लक्ष्मीचे फोटो लागचे अशें आवाहन केलां. भारताच्या चलनी नोटांचेर देवदेवतांचे फोटो आसतले जाल्यार आमच्या देशाची उदरगत जातली. देखून महात्मा गांधीच्या फोटोआ वांगडा लक्ष्मी आनी गणपतीचे फोटो घालचे अशें केजरीवालान आवाहन केलां. परसों दिवाली थी
दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। खरेंच दिवाळी ही फकत रोषणाय पुरती मर्यादित ना। गोंयच्या चडशा गांवांनी दिवाळीचो संबंध शेतकी समृद्धाये कडेन लेगीत आसा। गोरवां आनी शेताचो संबंध आशिल्ल्यान शेतान केल्ल्या कश्टान वळखुपा खातीर गोरवांक गांवकार पुजा करतात। बुधवारा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आपले घरकान्नी वांगडा गोरवा पाडव्या निमतान राजभवना वयले गोशाळेंत गोरवांची पुजा व्हडा उमेदीन केली। काँग्रेस पक्षाचो नव्यान वेंचून आयिल्लो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव जमता तितले कश्ट घेवन म्हज्या अणभवाच्या आदारान पार्टीचे मुखार व्हरतलों। देखून सगळ्या जनतेचो आनी कार्यकर्त्यांचो विश्वास आनी सहकार्य लागतलो अशें विधान काँग्रेस पक्षाचो नवो वेंचून आयिल्लो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केलें। बुधवारा काँग्रेस पक्षाचो अधिकृत अध्यक्ष म्हणून कारभार हातांत घेतल्या उपरांत तो उलयतालो। नव भारत निर्माण करपा खातीर सत्तेर आशिल्ल्या पक्षांक काँग्रेस मुक्त देश जाय, मात जो मेरेन काँग्रेस पक्ष आसा ते शक्य ना, कारण आमचो पक्ष ते जावपाक दिवचे नात आनी तांचे आड आमचें हें झूज चालूच उरतलें अशें मत काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी मांडलें। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बीजेपी RSS का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है।
ये कैसा न्यू इंडिया है जहां जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। मल्टीमीडिया ट्रान्सपोर्ट नव्या वर्साक वस्तवांत येतलो। एपार गिरायक बस, टॅक्सी, रिक्षा आनी मोटरसायकल पायलटाक बूक करूंक शकतात। जग उदरगतीची पावलां मारता आमी फाटीं रावूंक शकना म्हूण मंत्री मॉविन गुदिनो उलयलो। दाबोळे विमानतळ सुसज्ज आनी आधुनीक करपाक गोंय सरकार वावुरता। तशेंच कांय तेंपान विमानतळार मल्टी लेव्हल पार्किंग जातलें अशें मंत्री गुदिनोन सांगलें। 100 टॅक्सी इलेक्ट्रीक करपाचो गोवा मायल्साचो विचार आशिल्ल्याचें गुदिनोन सांगलें। Entire team, all are working to make it even a more formidable airport. Shortly you will have the multi-level parking going on stream. What you see confusion here near the entrance when passengers arrive, I have asked Honorable Chief Minister to give us more police force. Maybe we will even have our own police station. They have developed separate parking even outside the airport, where in the very near future they are going to have charging stations where the electrical cars are going to become a reality sooner or later. Even Goa Miles, which I have introduced the other day, they want to convert about 100 taxis with their permission into electrical cars. So we are going to be the first in doubling. And thereafter, the electrical footprint will increase as far as cars are concerned. You have EVs coming up everywhere. Multimodal transport also is going to become a reality come New Year. On the app, they will be able to book a bus, they will be able to book a taxi, they will be able to book a rickshaw, they will be able to book even a motorcycle pilot. These are the future that is supposed to come. We can't stay backward. फाटली 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून दर्यादेगे वयल्या शेक धन्यांचेर बरेच लुकसाण जाल्लें। ते खातीर शेक पॉलिसी धोरणांत आनीक 1 वर्साची वाड करून दिल्या। तशेंच दर्यादेगेर विसो घेवपा खातीर घातिल्ल्या बॅट्सांचें मोल लेगीत कमी केलां आनी दर्यार जावपी कोयराच्या समस्याचो सुटावो करपाचें काम चालू आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। बुधवारा गोंयांतल्या सगळ्या शेक धन्यां वांगडा बसका जाल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वर्साक वी हॅव एक्सटेंडेड द पॉलिसी बाय 1 year. तांचो रिक्वेस्ट आशिल्लो 2 वर्सां। कोविडाची कळावर तांकां त्रास जाल्या, ताचे खातीर 1 वर्स वाडयलें। 1 वर्स वाडयता आसतना वॉटेवर फी स्ट्रक्चर आनी बाकीच्या तांची कितें कळ आशिल्ली ती वी हॅव क्लॅरिफायड विथ देम हाव द गव्हर्मेंट इज टेकन एज अ स्टांस. Wherever there are issues related to certain areas which they have felt, beach bed and we have already taken up with the Chief Minister. थोडे रिडक्शन खंय ताका बीच बेडा कडेन करपाक जाय, बाकीचे ते पळोवंक लायले। गार्बेजाच्या बाबतींत तांणी सांगलां ही गार्बेज आमचे जे कोण कलेक्ट करतात कित्याक घाले कशें घाले ते पळोवन मुख्यमंत्री कडेन आज उलोवन बाय इवनिंग आय थिंक वी शूड कम आउट विथ थिंग फॉर देम। ताचे खातीर फीज भरपाक आय थिंक ऑल ऑफ देम हॅव टू गो एंड स्टार्ट पेइंग द फीज। डेट हॅज बीन एक्सटेंडेड अप टू 4th November. A, B, C कॅटेगरीचे 3 तरेचे शेक्स आसा, खंयच्या एरियेन आसा, कितें आसा हे सगळें एक्सप्लेन करून तांकां एक्सप्लेन करून दाखयल्लें आसा। सो आय थिंक वी नीड टू हेल्प देम एंड दे नीड टू हेल्प अस। आमी खंयचीच गजाल करपाक जावन करूं ना, केल्या ती ताका एक्सप्लेन केला आनी ताका कशें जालां तें एक्सप्लेन केलां। वी हॅव कन्विन्स देम वेर इट इज एंड वॉट इट इज। सो खंय दे हॅव ऑल्सो एग्रीड टू मोस्ट ऑफ दोज इश्यूज। 1-2 एरिया गार्बेज तांकां खंय दिश्टी पडल्या इश्यूज, दॅट इज समथींग वीच वी नीड टू लूक एट। नवी पॉलिसी फुडल्या वर्सा येता तेन्ना आमकां नवें कितें चिंतूंक येता, पूण इन द एक्झिस्टींग पॉलिसी वी कॅनॉट कीप ट्विकिंग कित्याक इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्झिस्टींग डॉक्युमेंट। आमी फक्त एक्सटेंशन दिल्या, मागीर प्रॉब्लेम येता कोणाक दिवना ते बोवाळ मारपाक सुरू करता। सो आय थिंक वी हॅव टू फर्स्ट अंडरस्टँड वेर इट इज, हाव इट इज। वी हॅव अंडरस्टूड जे आमची शेकवाल्यांची कळ आसा ती आमकांय कळटा। आमी तो त्याच पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान एक्सटेंशन केलां। फिजाच्या बाबतींत तांणी जो बेड हाजी पीच बेडाची फीज सांगल्या 25,000ची, ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज रिड्युसींग इट बाय अबाउट 10,000 रुपीज। आनी गार्बेज तांणी सडनली आतां जी नजरेक हाडल्या ती आमी गार्बेजाची विचारून बाय इवनिंग ऑर टुमोरो वी वील गिव देम वॉट हॅज टू बी टोल्ड एंड वील सी हाव वी कॅन हेल्प देम। बट इम्पॉर्टंट इज टू अंडरस्टँड इट इज नॉट अ न्यू पॉलिसी एंड वी आर नॉट आस्किंग फॉर न्यू पीपल टू कम इन। कित्याक गैरसमज खंय जाता, हांचे आयकता आनी मागीर बाकीचे येतात की आमकां ऑप्शन करून दी म्हणून, परत तो प्रोसेस सुरू। ते कांय ना, आमचे लोक जे 3 वर्सां करतले तांकांच एक्सटेंशन दिल्लें आसा, वो क्लियर आसा। तांचे इश्यूज आसा तेच पळयता आमी, ते ना जाल्यार परत देर अनदर पार्ट हू कम एंड से की ते आनी हे तांचे भितर मागीर सुरू जाता। सो वन थिंग इज वी हॅव गिवन एक्सटेंशन टू दोज पीपल हू आर एक्झिस्टींग।
गोंयांत सध्या बनावट काजू विक्रेती वाड जाल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतले काजूचे उत्पादन उणें जालां. देखून काजूच्या उत्पादनांत वाड जावची ह्या हेतान गोंयांत काजू महोत्सव आयोजीत करपा विशीं रान महामंडळाची अध्यक्ष देवया राणीन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कडेन वचून प्रस्ताव मांडलो. तशेंच फुडल्या 3-4 वर्सांत काजू उत्पादनांत दुपट्टीन वाडोवपाचो विचार आसा अशें तिचें म्हणणें. बुधवारा मंत्री रोहन खंवटे वांगडा घेतिल्ल्या बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना देवया राणी उलयताली. With our request की this is आमची आयडिया आसा, we want to have a Kaju festival म्हणून. आता गोंयांत GTDC has lots of festivals in the year, कितें ग्रेप एस्केपेड आनी हें तें. So we thought we will have Kaju festival showcasing only Kaju. So this is what we are trying to do in this Kaju festival and have like a 2-day event. आमी पयली एक precursor event we will do with all the stakeholders in February and with all our CII, JFDC and GT and tourism department with all the stakeholders. So I promote करता. From then on एक महीना भर then the main event will be in April. So महीना भर then all the top the bartenders and the top restaurants hanga, they will have like Kaju in their restaurants. See Kajuचे वेगळे products, Kajuचे वेगळे dishes, all that they will. So it is basically to promote Kaju and hopefully it will be a success. And it will be on the tourism calendar तांचो पळय आसता न्ही, that it will be like a annual event. अशें जावपा जाय की it should be in the tourism calendar event every year. कोयराची आनी बेडाची शुल्क वाडयिल्ल्यान शेक मालकांक समस्या उप्रासल्या. गोंयांतल्या सगळ्या शेक मालकांक आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मेळून विरेश बोरकारांक शेक मालकांक जाल्ल्या वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा केली. कोयराची आनी बेडाची शुल्क कमी करपा खातीर विरेश बोरकारान पर्यटन मंत्र्या कडेन मागणी केली. एक्झॅक्ट कसो कितें ब्रेकअप आसा आनी गेले ते आतां 2 वर्सां कोवीड आसल्या कारणान खुबसो लॉस जाल्लो आसा तांकां आनी कांयच बिजनस तितले लेवलाचेर जावना. सो आयज ते डिस्कशन केलें आनी ब्रेकअप घेतलो. तशेंच जे गार्बेजाची फी आसा ती ऑलरेडी सांगल्या आमी की ती वेव ऑफ करची म्हणून, कारण गार्बेज फी पयलू एडेड ऑन जायनासली, ती वांगडाच येताली. सो हे फावट तेंच्यांनी गार्बेज फी 10,000 गार्बेज फी एडेड ऑन केल्ली आसा. खंय ना खंय तेंचेर तो वाडटा आनी 2 वर्सांचें जें आसा जे कोविडाच्या टायमार सो ते 10% करून 3 आयज 10% 3 वर्स जाले. सो 10% इन्क्रीज जावन आयज ती खंय ना खंय डायरेक्ट वाडलेली अशी हें जाल्लें आसा. सो क्लियरन्स मिनिस्टराच्या सायडीच्यान ताणें सांगलेलें आसा की कशें ब्रेकअप कसो आसा तो. आतां फक्त एश्युरन्स हें मेळला की जे गार्बेज फी आसा ते कमी करतले म्हणून सांगला. सो जावं कमी करतले नाल्यार वे ऑफ करतले. आमीच मागला की वे ऑफ करचो म्हणून हो डिमांड घातलेलो आसा. जशें आनी सांगलां बेडाची जी फी आसली ती 10,000 आसली आनी खंय ना खंय ती 25,000 केल्ली आसा. सो 25,000 आतां तेवूय आमकां सांगलां की आपूण 15,000 करतले म्हणून. भारतीय नोटीचेर गणपती आनी लक्ष्मीचे फोटो छापपाक जाय आनी ह्या अरविंद केजरीवाल हांच्या मागणे वयल्यान हेर पक्षांच्या फुडाऱ्या कडल्यान टिका जावंक लागल्या. मतांच्या राजकारणा खातीर आम आदमी पार्टी खंयच्याय पातळीचेर वचपाक शकता हें केजरीवाल हांच्या विधाना वयल्यान स्पश्ट जाता अशें महाराष्ट्र काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हाणें म्हणलां. जाल्यार अरविंद केजरीवाल हांणी राजकारणांत आतां यू टर्न घेवपाक लागला. ज्या मनशान अयोध्या राम मंदिरांत वचून नमस्कार केल्या देव प्रार्थना स्विकारतलो अशें ना अशें म्हणीत थंय वचपाक न्हयकार दिल्लो तोच आयज अशें कित्याक उलयता अशें म्हणीत भाजपाचो फुडारी संबीत पात्रान केजरीवालाचेर फोग काडला. आज रुपया ही खत्म होते जा रहा है. जो रुपया बचाने की व्यवस्था होना चाहिए, अगर वो बचेगा तो उसके ऊपर आप पिक्चर किसके फोटो डालना है वो बात का इशू है. लेकिन अब रुपया खत्म हो रहा है उसके बारे में वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं. और ऐसा लगता है कि बीजेपी और केजरीवाल दोनों मिलकर ये देश को गुमराह तो नहीं कर रहे, क्योंकि आज रुपया गिरने से महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया. वो आम लोगों की बात करते समय में रुपया बचाने की बात करना चाहिए. रुपया बचेगा तो उसके ऊपर किसकी तस्वीर डालना है, किसी को विरोध करने का कोई कारण नहीं है. लेकिन इस तरह के व्यवस्था के आधार पर एक महंगाई, बेरोजगारी, किसान का इशू जो देश में है वो इशू को छोड़कर इस तरह की विषयों को डाइवर्ट करने की व्यवस्था अगर केजरीवाल जी करते हैं
तो बीजेपी से मिली हुई पार्टी उनकी है, ऐसा अंदाज देश की जनता के सामने आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बने फिल्म पर जब सवाल उठा था तो ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो झूठी कहानी है, किसी ने एक भी कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता। आता रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।